हो एक प्रोजेक्ट असा की पर्यावरणाचे बरें रक्षण जर आमी करतले जाल्यार पॉल्युशन कमी करपाची गरज आसा. पळय PSPC बँक हांकां आमी रिक्वेस्ट केलो की तांचे प्रोजेक्ट चलता ते आयकल्ले. जवळ जवळ आतां पर्यंत अशे 80 क्यूज देशभरान बसयल्ले आसा. म्हळ्यार गोंयांत आमी कित्याक सुरू करचें न्ही. पयले फेजीक आमी 3 हे आज पयलो हांगा कदंबा बसयला, दुसरो आमी TV स्टेशनाचेर एक उद्घाटन करतले, तिसरो मडगांव स्टेशनाचेर. पण अशें जेन्ना पब्लीक फुटफॉल चड आसा आनी तांकां उदकाची गरज आसा जाल्यार कितें जाता, उदक पितना एक बॉटल घेता प्लास्टीकची पिता आनी अर्दी फेकून दिता. ते ताजेर कंट्रोल निश्चितपणे हांगा हेजे जातलो आनी बेस्ट उदक क्यूज आहा तातूंतल्यान बरें उदक मिनरल वॉटर हातूंतल्यान मेळटलें अशें. आनी गोंयांत जवळ आमी ताका रिक्वेस्ट केला आनी एक 10-20 अशे तरेचे क्यूज आमी तुमकां जागे सांगतले तातूंत दिवपाचें हें करा. आनी त्या खातीर आमी पर्यावरणाचें रक्षण करतले. लोकांच्या बोल्साक कातरी कमी लागतली कित्याक एक बॉटल आज 10 रुपया फारीक करून घेवन प्रत्येकाक परवडना. सादारण सामान्य मनशाक फ्री बरें उदकाची वेवस्था ह्या क्यूएसा माध्यमांतल्यान जातली. अशेंच करून म्हणजे लोकांक ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा तातूंत ल्हानसाणका प्रोजेक्ट जायना परंतु तो पावोवपाचें काम करपाचें काम आमी हेच्या माध्यमांतल्यान करतात. त्याच बरोबर येणाऱ्या काळात सोलर जो म्हज्या मंत्रालयाचो एक भाग आसा, सोलर एनर्जीचे जास्तीत जास्त उपयोग करून थंय तांचे CSR फंडाक मदत करपाची तांची इच्छा आसा. काही सोलर प्रोजेक्टी आमी गोंयांत करतात. असले प्रोजेक्ट जे येता पळय उदका खातीर ते मागीर खूब दिसांनी बंद पडटा ना. हाका तांची विशेशता हांकां मेंटेन करपाक तांचो मनीस आसतलो, पण डे टू डे फक्त 8 दिसांनी किंवा म्हयन्यान न्ही, डेली ते मेंटेन करतले आनी हो कंटिन्युअस वर्सांचे वर्स चलता असो अनुभव तांकां आसा आनी ते वेवस्था हे करता. तो मुद्दो बरोबर आशिल्लो की ती वेवस्था पयलीं करपाक ते लायले सोडले अशें ना. ते 12 तास हांगा आसतले.